नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राच्या यूट्यूब वाहिनीसाना हांव वनिता नायक सर्व वीक्षकांक स्वागत सुस्वागत करता. उत्तर कन्नडाचो कोंकणी परमाणु हे कार्यक्रमाक आजी हांगा सोयरे म्हणून उपस्थित जाल्या शिरशीची सौ गीता निलेकणी. नमस्कार, तुमका स्वागत. तर हांगेले एक सांचो परिचय हांव करून दिता, तशीच आम्ही तांगेले उलोवचा सुरू करूया. हांगेले आयुष्यात आनी शिक्षण, संस्कृती संवर्धन आणि शेती किंवा कृषी व्यवस्थापन हांग तो अर्पण केला. त्यांनी 1950 जन्मले. शिक्षण BA पूर्ण केले. 11 वर्ष शिक्षक जावन शिरसीन काम केले. तांगेल विशेषता म्हळ्यार बसवेश्वर वचन, चित्रापूर मठ गुरु परंपरा अशी पवित्र विषयाचे कोंकणींतून भाषांतर केला. आम्ही आता तांगेल्या उलोव्या आणि तांगे बद्दल आनी इतले माहिती वट्टू करूया. तर तुमका अनेक पण स्वागत. म्हाका एक पहिले प्रश्न तुमका विचारका मेळ्ळी, तुमगे सानपण कशें आशिल्लें? तेन्नाचे शिक्षण आता एक 50 वर्षां मागशी तुम्ही ते शिक्षण घेतला, तेन्ना कशें आशिल्लें वातावरण? सर्वांक नमस्कार. आमगल कालांतू शिक्षणात नमून विंगड आशिल्लो आनी आमी इंकल करताल म्हळ्यार स्कुलान तू शिकयलें न्ही बरे लक्ष दिवन आयकताल जावनच्या वचून. आमकां मस्त अशी ट्युशन्स घेवचे भायर हाजे लागना आशिल्लें. आनी तावळी शिकयताल मास्तरय तशीच बरे मना वचा सारकी गमठे कोण शिकयताल जावनच्या वचून. आमकां तांणी सांगिल्लें मन दिवन आयकल्यार पूर जातालें आनी घायर येवन नित्याचे वाचून घेतल्यार पूर जाता. आतां म्हणके ट्युशन्स आनी नाशिल्ले जाल्यार तेन्ना शिकतल चेडू स्ट्रेंथ बी कमी आशिल्ली न्ही, ते लक्ष दिवच्या बरें जातालें. आनी तावळी आतां म्हणके डिस्ट्रॅक्शन ना आशिल्लें, TV म्हण हें म्हण केलें ना. सो आमी घार येवन आपण थोडे वेळ खेळचे आनी मागीर होमवर्क आनी कोर ते मास्तरान स्कुलान सांगिल्लें इंची रिपीट करून मनान तूं मनन करतशी. तसं तावळ नमुनो विंगड आशिल्लो. आणि मग दिसता सानपण तुमगेले कुंदापुरांत गेले. हय, थंय तुमकां कॉलेज बी व्यवस्था आशिल्ली. ते जायना पळय, तुम्ही मुखार शिक्षक जावचे खातीर तरबेती घेवची शिक्षणा खातीर बेळगांव गेले. तर थंय वचचे खातीर कसले त्रास घेवचे पडले बाय? तेन्ना एक गांव सोडून एक चिल्ली भायर वता म्हळ्यार सुमार अडचणी येत आशिल्ल्यो. तशें केले त्रास जाय केल्या म्हळ्यार मगल भाव बेळगांव राबताल जावन मगल भाव जर बेळगांव आशिल्लो मी म्हाका थंय केल्ले राबचे तोंदर जाय न्ही. आनी हांव 1 वर्स हांगा PUC फर्स्ट इयर पर्यंत तावळी फर्स्ट इयर आशिल्लें. PUC 2 वर्स न्हय आशिल्ली तावळी, डिग्री 4 वर्स आशिल्ले. भंडारकस कॉलेज कुंदापुरांत PUC फर्स्ट इयर जायना फुडें हांव मगल भावा सांगा की हांगा वच गेले बेळगांव. थंय वचना फुडें 1 वर्स हांव BA फर्स्ट इयर कॉलेजा वचून केलें. मागीर म्हाका टीचर्स ट्रेनिंग करता म्हूण भोव मना आयलें. सो थंय हांव टीचर्स ट्रेनिंग घेतलें 1 वर्स. मागीर हांव एक्सटर्नली बैसून मगल BA कंप्लीट केलें. तुम्ही शिरसीन तू 11 वर्ष टीचर शिक्षक म्हणून काम केलें. ताचो अनुभव कशें आशिल्लो? ताजो अनुभव म्हळ्यार शिक्षक जावन शिकोवचे एक पवित्र भावना ती. ताजो अनुभव आमकां शिकयताल्यांक जाता केल्या म्हळ्यार आमी मना पासून चेडवांक शिकयल्यार तांकां ते मनान समजून गेल्यार आमकां एक मना आनंद मेळटा. आमी शिकयलेले तांकां कळ्ळें म्हणून. आनी थोड्या चेडवांक शिकयलेलें कळना त्या वेळार तांकां परत परत सांगता पडटा. ते तशी त्या एक अनुभव आयलो. आनी एक म्हळ्यार हांव इंग्लीश मिडियम स्कुलान शिकयलेलें मिटी कितकी चेडवांक घार इंग्लीश उलोवन अभ्यास नाशिल्लो मेटी तांणी चिकी मागशी पडत आशिल्लें. त्यावेळेस हांव तांकां लागीं आपोवन विचारून कल्ला तूं हें मागशी पड आमगेले घार कोणें इंग्लीश म्हाका कळना हें म्हणून. त्यावेळेस हांवें कडत सूर केलें की फस्ट कल शिकयता ते कन्नडान तूं सांगचें. त्यावेळेस तांकां सम मना वता आनी मागीर इंग्लिशान सांगना फुडें सम मना वता. ताज नंतर सुदारसून बरें सुदारसून चेडवां ह्या एक पद्धती सूर केली हांवें. ह्या म्हगेलो एक अनुभव. आणि म्हाका दिसता तुम्ही सायकोलॉजी घेतिल्लें
देखून चेडवां शिकोवंक जाल्यार त्या विशयाचो तुमकां बेगीन त्या म्हाका कशी उपयोग पडला म्हळ्यार चेडवांक सम मना वचका म्हळ्यार आमी शिकिल्ले स्टेज न्हय तांगल ग्रेडार डावन जावन तांगल लेवलाक शिकयता वचका म्हळ्यार तांकां सम मना वता ते आमी तांगल लेवलाक येवन तांकां शिकयल्यार तांकां मना सम मना वता अशें करता आशिल्लें हांव ते म्हाका बरो उपयोग पडलो. आनी एक सायकोलॉजी म्हाका उपयोग पडलो म्हळ्यार खंयचे चेडूं मातशें आसा पळय मस्त कमी काही मस्त पण फेल जाता त्या चेडाक हांव विचारताली आनी म्हाका लक्ष दिवन पळयताली खंयचे टॅलेंटान तूं तो हें आसा म्हणून आनी तें टॅलेंट घेवन तूं पळय तूं आतां एक एग्जाम्पल दिता एक चल्लो मस्त पुरान तूं फेल जातालो ताका हांवें विचारलें पण ताका लागता पूण म्हाका हें तो केन्ना बेजारतालो घार कोणें शिकयतालें ना ती म्हणून स्कूल जायना पुढे हांव ताका शिकयताली होमवर्क करची कशी ती म्हणून एक दीस स्पोर्ट्साक घेवन वचताली ताळे आमी क्लास टीचर म्हळ्यार भायर खेळोनचें आसतालो खेळोनच्या वचताली तो स्पोर्ट्सान हुशार आसा आनी रनिंगान तूं फर्स्ट आयलो ताळे हांव ताका हें पेटकोन सांगलें अरे वा तूं स्पोर्ट्सान बरो आसा आनी मुखार तूं बरें प्लेयर जावंका न्हय मुखार तूं बरें प्लेयर जावंका म्हळ्यार तूं दुसऱ्या गांवांनी वच जाल्यार इंग्लीश शिकता पडता उलोवच्याक मन दिवन तूं शिकल्यार मुखार तुका हें जाता ताजे नंतर मस्त सुदारलो तो आनी मन दिवन शिकू सुरू केलें आनी तो पास जाता आयलो तें म्हाका एक म्हणून खुशी जाली असो म्हणून एनकरेज एनकरेज. आता शिक्षक म्हणून तुम्ही काम केले ते सोड न्हू कडेन तुमगेले कृषी व्यवस्थापन फार्मिंग करचा सुरू केले ते किती निमित्त एक आणि तांतू कसं शिकचा मेळ्ळें तुमकां तर म्हळ्यार आमी शिक्षण आमगेल चेडवांगेल शिक्षणा खातीर आमी शिर्शी बाजारांत घर करून राबिल्लीं आनी स्कुला लागींची अनुकूल जाता मागीर आमगेल फॅमिली हावसांत येवन राबचें पडलें आमगेल घरा येवन राबचें पडलें आमकां त्या वेळी आमी फार्मींग सुरू करपा पडलें हांव एक वर्स स्कुला वचून येवन फार्मिंगाचें लक्ष दिवचें सुरू केलें जाल्यार सम दिसतांनी म्हाका हांगा स्कुला वचपाक सम फार्मिंगा काम आनी सम जायना ती जाल्मी ती हांव तें काम रिजायन केलें एक वर्सान रिजायन करून फूल टायम फार्मिंगान तूं म्हाका पयलीं धरून सनपण धरून फार्मिंगान मस्त इंट्रस्ट सो तें म्हाका खुशी जालें फार्मिंगान तूं अशें कसं शिकच्याक कसं मेळ्ळें शिकचें म्हळ्यार एक म्हळ्यार आमी झाडांक चेडवां म्हण एक नाटले आयले न्हय ताका प्रति दिवस वचून ताक जागृत केल्यार केलें जाल्यार मात्र ते समची वाडून येता अशी नाटले आयलीं घारा ताका सम उद्दा पडल्या की गोबर पडल्या की केले रोग आयल्या की म्हूण अशें पळयता उरल्यार तें बरें जाता आनीक म्हळ्यार ते काम करता लोकां लागीं आमी तांकां बरें करून हें केल्यार तांकां आमगेले घरचे म्हणकेच बरें करून पळयल्यार तिवूय ताजे वयर बरें प्रेम दवरून तिवूय काम बरें करून पळयता हांवें एक दोनी शिकूंक मेळ्ळें म्हाका तितलेंच. तुम्ही बसवेश्वर वचन हे एक पवित्र विचार ताचे भाषांतर कोंकणीन केलं ते कोंकणी कर काम म्हणून तुमकां केन्ना प्रेरणा आयली किंवा ते कर काले कसं कसले तोंदर आयले किंवा कसं अनुभव ताचो हांव 5th स्टँडर्डान तूं शिकयतना कन्नड लँग्वेज शिकोवचें पडटालें तातूंत बसवेश्वरागेलें वचन आसतालें तें शिकयतना म्हाका इतलो ताजे अर्थ सिंपल आनी खंयच्याय मनशाने आपणा नित्य जिवनान तो घेवचे सारकें आसा म्हणून हें म्हाका दिसून केन्ना दिसता आशिल्लें हें आमगेले कन्नडांत आसा हें आमगेले महाराष्ट्रा दिकाने काही आमगेले कोंकणी लोकांक कन्नडियानांतल्यांक मेळका म्हळ्यार ते कोंकणीन ट्रान्सलेट करून देवनागरी लिपीन एक पेजार कन्नड लिपीन एक पेजारी कोरया म्हणून अशें म्हण आयलें म्हाका आनी तें हांव कोरन ते 2014 ते रिलीज केलें ते भाषांतर करच हुबेहूब तो शब्द येवका कडे तुमकां तितले तुमगेल्या शब्द सामर्थ्य अशी की खंयचे डिक्शनरी बी वापर ना तावळ म्हाका खंयची डिक्शनरी मेळ्ळी अशें जालें मी ती आपे एक शब्दाक सुमार दीस काडले हांवें आतां हेज बदला हे घाल्या हेज बदला हे घाला बरें दिसता म्हणून अशें सामान्य फक्कन एक खंयचो ना जाल्यार संस्कृत हे घेवन सोडचें संस्कृत म्हळ्यार कॉमन न्हय तशें घेवन केलें हांवें
आणि ताद कल्ले हें जायनी म्हाका कसले तोंदरे येनी तांतू म्हाका मेरी भाषांतर करकलगी ताजे आध्यात्मिक रंग भावार्थ तो चुकचा ना हय तो तशीच्या तशी येऊ का ना हय ते एक मस्त काळजी घेवची हय हय ते तुमका कसं कसले तोंदर जायनी म्हाका आमी सरळ आमी उलोवनच्या भाशेंतूनचे आमी केलेली मी ती म्हाका कसले तोंदर जायनी तांतू बरे की एक कोणाले तुम्ही अशी ऍडव्हान्स कोणाले काय घेयनी हांवें एक्चुअली कोण तशी दवरलेले हे भाषांतर करून दवरचे भाषांतर करून दवरचे एक म्हाका मगेल हव्य आसता पयली धोन करताली हांव हव्या हे भाषांतर जाल्यार म्हाका शिर्शीची कॉलेजान तू संगीत प्रोफेसर जावन आशिल्ली शैला मंगळूर तीन मस्त एनकरेज करून हे पब्लिश करूया म्हणून तीन म्हाका मस्त एनकरेज केले आनी ताका मागीर हांवें 2014 तू त्या उत्तर कन्नड राष्ट्रीय कोंकणी परिशदा वेळार ताजे हें केलें रिलीज केलें भाषांतर ताजे की पयली केल्या तेन्ना 1972 हांव कोंकणी हांतूक बरयता म्हळ्यार 1917 तू हांव बेळगांव आसतना तावळ हांव कॉलेजा वतालें तें टिचर्स ट्रेनिंग तावळी हांवें कल म्हळ्यार एक नाटक बरयल्लें उज्जान था तू म्हणून आनी तें तावळी आकाशवाणी धारवाडता न्हू पंचक जाय म्हणून कोंकणी प्रोग्राम येता पंचक जाय म्हणून हय तांतू हांव तें दिल्लेलें तें फस्ट म्हगेलें तें 70 हांतू आयलें रेडिओन तू मागीर अशी भाषांतर कोरून एका कोंकणींत भजन बरोवन बरोवन दवरताली जाल्यार म्हाका एक नमुन्याचें हें दिसतालें अल्कशें समज दिसता की ना की समज दिसता की ना की म्हणून जाल्यार आमगेल घरा 1999 तू स्वामीजी आमगेल आतां चित्रापूर मठाधीश आयिल्ले तावळी कलकी म्हाका एक नमुन्या धैर्य येवन एक पद हांव तांगेल मुखार म्हणलें भजने वेळार आनी तांकां बरें दिसून कडेरी तांणी म्हाका विचारलें आनी पद केल्यात की म्हणून हय हांव केल्या म्हणून दाखयलें मागीर तांणी पूर्ण वचना पूण म्हाका कळयलें की तूं हांतू कॅसेट केल्यार बरें जातलें कोंकणी भजन्याचें म्हणून तांणी म्हाका एनकरेज केलें प्रोत्साहन दिलें सो तांतून हांव केल्लें हांतून एक 12 कोंकणी भजन कॅसेट केलें तें पुणेन तू 2000 तू हें केलें रिलीज केलें म्हळ्यार हे बसवेश्वरा जावन पयलें तें 25 वर्सां मागशी तावळें रिलीज केलें आनी तें ताजे कल्ले हें पळय कॅसेटाचें ते मठाच्या आनंद आश्रया खातीर ताजे पयशे म्हणून हांवें हें केलें तर तुम्ही अनेक हे बसवेश्वर वचन झाले चित्रापूर गुरु परंपरा हे पुस्तकाची बी तुम्ही भाषांतर केलं ते पहिले खंयच्या भाषेंत आशिल्लें आणि ते करचे अनुभव कसले किंवा तुमकां ते मठाक संबंध आशिल्ल्या लोकांक ताज्या बद्दल कसं सांगलें हे मुख्य कारण हे गुरु परंपरा चरित्र आमगे चित्रापूर गुरु परंपरा चरित्र मूळ मराठी भाषेंत आशिल्लें ते आमगेल पूज्य एकली श्रीमती उमाबाई आरूर म्हणून तिने तें बरयलेलें भोव गमटकोन बरयलें आध्यात्मिक आमकां वाचता तें हांव 8वींत तू शिकता आसतना मगल अन्नमन म्हाका नेम केलेलो हांवें प्रति वर्स तूं वचका बरेंची हांतू आध्यात्मिकय मेळटा आनी स्वाम्यांगेलें चरित्रय कळटा म्हणून जाल्यार देवनागरी तुमकां वाचचें मराठी तावळ म्हळ्यार आमकां 6th दवर न्हू हिंदी आशिल्ली मी ती मगल आजीन मगल अन्नमान म्हळ्यार आतां 3 वर्स न्ही तुका वाचूं येता तूं वाचूं सुरू करी म्हणून सो तिका वाचच्याक त्रास जातालो तावळे एज जाली मी ती सो हांव तें ताव्वल धोर न्हू प्रति वर्स वाचताली तसान ताजे बद्दल म्हाका एक नमुन्या निश्ठा एक नमुन्या आध्यात्मिक भक्ती प्रेम हें उद्भव जालें आनी हाजे बद्दल कलेपूण एक करता हांवें म्हणून केन्ना दोन म्हाका मनान तूं गुंत आशिल्लें जाल्यार 2022 म्हळ्यार 2022 तू कार्ल मठान तू आमी वच गेलता थंय म्हाका स्वाम्यांगेले अनुमती मेळ्ळी की कोंकणीन ट्रान्सलेट म्हाका खुशी आनंद जालो आनी ता वळून हांव तें बरोवनच्या सुरू केलें फस्ट त्या बरोवनच्या घेतना चिकेची भंय दिसलो म्हाका इतलो व्हड बरोवंक 2 बुक्स मदीं जायत की म्हणून जाल्यार मनान एक संकल्प केलो मुखार मार्गदर्शन स्वामी आसा ती मागशी देव राखता कोण सोडया म्हणून हातान घेवन कोण
ताका सुमार 8 महिने लागले म्हाका ते बरोवनच्या. हांव हाताने बरयलें. म्हाका त्या कंप्युटरात ज्ञान नातिल मी ती हातानेच बरोवन केलें आनी 2 लिपींत बरयलें हांवें. देवनागरी लिपींतू बरयलें आनी देवनागरी वाचूं येना तेल्यांक म्हूण कन्नड लिपीन कोंकणीची कोंकणी भास कोंकणी आनी लिपी मात्र कन्नड बरयलें. हाका म्हाका 8 महिने लागले दोन्ही बरोवनच्या. जाऊ तरी एक कोणा वाचकां म्हण आशिल्ल्यांक एक तुमी उपलब्ध करून दिल्यार जाता. तावडे आमी उलयत उलयत आसतना तुमी म्हाका एक मेडिकल वचका म्हणून आश आशिल्ली म्हूण सांगिल्लें. ताचे बद्दल थोडें सांगा. जालें ना तें मेडिकला वचका म्हूण आश आशिल्ली म्हाका, जाल्यार तें एक थोडे कारणां जाय न्ही म्हाका वचूंक. जाल्यार मगल अन्नमान म्हाका त्या वेळा आमकां दुसरे कसले डिस्ट्रॅक्शन नाशिल्ले, टीव्ही गिवी. आयताराचे शेनवारा आमकां रज आशिल्ली थोडी, ती म्हाका हितलांक घेवन वचून वखदाचे गांवठी वखदाच्या झाडाचे मस्त परिचय दिले तिने म्हाका. ताजे म्हाका मस्त आमगेला मगल हांव सुकयता गांवठी वखदां करची घरान तूं अभ्यास आशिल्ली मी ती. म्हाका ताजे मस्त इंट्रस्ट जालें. सो ताजे एक नमुन्याचे आतांय घरांत केले पूण चड उण जालें रे केले कशाय म्हणा ह्या म्हणून घरगुती वखदाचीच चड म्हाका हें आयलें. सो हांव लागलें डॉक्टर करूं जाय न्ही जाल्यार ताका ह्या निमित्तान कोणी म्हाका हें जालें म्हणून समाधान. तशीच तुमी सांगिल्लें तुमगेलें अन्नमान डॉक्टर डॉक्टरांचाक म्हाका वचूं जाय न्ही म्हणा फुडें मगेलें अन्नमान म्हाका समाधान मस्त वायट दिसलें म्हाका. मगेलें अन्नमान म्हाका समाधान केलें. पळय तूं डॉक्टर जाल्यार तूं एकली डॉक्टर जाता, तूं टीचर जाल्यार तूं किलकी डॉक्टर सांगता यार कोरे दा म्हण तिने सांगेल म्हाका. भोव म्हणटा व्हड दोन टीचर जावच्याक मगेलें एम आशिल्लें. ती म्हाका दिसता ती शिकिल्ली ना जाल्यार कशी शिकच्याक एक प्रोत्साहन दिवचे पयलेच लोकांले आशिल्लें. ही शिकिल्ली न्हय जालतके देवनागरी लिपी बरें वाचताली. तांवळचें शिक्षण तुका म्हणल्यार एक 4-5 वर्स शिकिल्ले तांकां बरे अनुभव येता. तावळ शिक्षणच अशी आशिल्ली आनी मन दिवन शिकताली जाल्यार मात ती वाचताली गोमतेय वाचताली. आनी इंग्लिशान उलयल्यार आनी अर्थ जातालो तिका पुरो. आमी इंग्लिशान उलयल्यार अर्थ जाता. सो ती तावळची ती बायलो तावळच्यो बायलो बुदवंत आसताली जाल्यार तांकां चान्स मेळनाशिल्ले. बग्गी लग्न करताली स्कुला वचूंक आनी चान्स मेळनाशिल्ले. तेचे आतांचे बायलां लागीं बुदोवन काय उरल्या कळत ती शाळेन वयता थंय कळत काय हुशार आसा. ते पयले तांणी भायर पडनाशिल्ले, तांगेले कल बी भायर पडनाशिल्ले, ते कळनाशिल्ले. तर तुमी आकाशवाणीन बी अनेक कार्यक्रम दिल्याची म्हणून आकाशवाणीन तो खंयची इयरांत म्हाका सम उगडास ना. आमी केले पूण एक विशयान तो येता म्हळ्यार म्हाका केप्पे गो म्हणटा आमगेल कोंकणींत मात्र तो वर्ड आसा. केप्पे म्हळ्यार नज म्हणटात पळय, येता म्हळ्यार म्हाका केप्पे, ह्या म्हळ्यार म्हाका केप्पे म्हळ्यार हय. जाल्यार ह्या केप्पे म्हळ्यार म्हाका म्हळ्यार डिसलायक म्हणटा तशी. ताजे वयरी म्हाका एक टॉक दी म्हणून आमगेले म्हागेले कजिनान म्हाका हें केलें. सो ताजेर एक टॉक दिलें. केप्पे म्हळ्यार मनशांक कशी केप्पे आसता ती केल्ले नज आसता म्हणून ताजे एक मजेदार अशी आकाशवाणी. ताजे नंतर रिसेंटली एक 3-4 वर्स जाली कितकी म्हाका इयर उगडास ना. कारवार कोंकणी हांततान येवन एकलीन शिर्शी येवन आमगेले इंटरव्यू आनी घेवन ते तेंची म्हळ्यार आहारा बद्दल अशी आरोग्या बद्दल काय सांग म्हणून. त्यामुळे हांवें तिका सांगिल्लें म्हळ्यार हित मित आनी नियमित आरोग्य आहार घेतल्यार आरोग्य बरें आसता. आमी खावचे वस्तू ते हित आसता आनी बरें लागले म्हणून मस्त खावचे न्ही, मित आसता आनी पद खात उरचे न्ही जाल्यार नियमित जावन खावंक हे तिनी आसल्यार आरोग्य बरें आसता म्हणून सांगलें. तेजे मस्तीतले आतांचे आमगेले रोग म्हळ्यार आहारा निमित्त जालेले. त्यामुळे ते आहारावरचे तुम्ही आता तुम्ही ते भजना कॅसेट केले म्हणले आता कॅसेट चलनाची तर तांची आनी कसं कर का म्हणून तुम्ही थोडोंक अजून ताजे विचार करनी. पण ह्या मुखार केले जाल्यार थोडी जाण म्हणाली सीडी करूं जाता म्हणून, थोडी जाण म्हणाली डायरेक्ट हांतूंची
पेन ड्राईव्ह हें करूं जाता पेन ड्रायव्हांतांनी म्हणून पळोवंक खाता मुखार केल्या मन आयला मागीर तुमी तो एक कन्न दवरला रे हय. तिची भजन कडे रे हम्म. मुखार लोकांक हय. हे जाता. तर हे भजन बरोवचे नाटक बरोवचे हे सर्व तुमगेले हव्यास ते सोडून आनी खंयचे हव्यास अशे की तुमकां सोण हव्यास मला म्हाका प्राणी म्हणा भोव पिरती त्यामुळे ते हांव गोरवां पासून घार एक डेअरी केल्या तर सांजशी एक म्हळ्यार पयलींच एक सुमार व्हड आशिल्ले आतांची काय काम करता लोक मेळचे कश्ट आमकांय शक्ती उणी जाता म्हणून लिमिटेड आतां एक 5 गायी आसा ती पुरा गांवठ्यो तें एक हव्यास आसा म्हाका वचून दिसा एक पंता पळोवन येवचे एक गाय गेल पुणी दूध काडचे अशी एक हें करून तें एक प्रीत आसा सुणी माजरां प्राणी म्हणा भोव प्रीती फार्मिंगाक अटॅच्ड पळता फार्मिंग म्हण की एनिमल्सांनी हे अटॅच्ड गोरवां जायी शाना गोबर जाय आमकां दूदय मेळटा रातच्याक सुणी जाय हय रातच्याक सुणी जायी घरान तूं हाडलेलें धान्य खायनाचे माजर उंदराक राखक माजर जायी अशें जावन हे पुरा अटॅच्ड तर आयचे आमगेले युवजनांक तुमी खंयचो बरो संदेश दिया युवजनांक संदेश दिवंक म्हळ्यार खंयचे एक चेडूं एक एम दवर न्हू आपण तशें जावंका अशें जावंका म्हणून एक एम दवरता ती जाल्यार बाय चान्स त्यांत एम जायनी म्हळ्यार तांणी एकदम सोण दिव नये दुसरे खंयचे ताका लागून दुसरे खंयचे पुणी एक हें करून दयरा न्ही मुंदर सुन वचका थोडी जाण आपण लेखील तशी जायनी म्हणून डिसअपॉइंट निराश जावन सोण सोडता ती तशें कोर न्ही एक एक आमी कले बरें काम करता आसतना मस्ती अडथळ येता ती ते अडथळ आयल की आमी अधैर्य जावन सोण दिव नये ना प्रयत्न करता ती आमगेले प्रयत्न आमी करता गेल्यार प्रयत्नांतूच परमेश्वर म्हणटा ती तशी प्रयत्न केल्यार परमेश्वर आमकां तशीच अनुग्रह करता म्हणून म्हागेले एक हे अनुग्रह सो खंयचे विशयान तूं आनी प्रेझन्स ऑफ मायंड आसता म्हळ्यार त्या वेळार हें न्हय जाल्यार आनी कल करत आपणे म्हळ्यार एक हें कल म्हणटात ते समय प्रज्ञे म्हणटात कन्नडान हय तें आसला री मनशाक कशी ताणें वैर्य वेद तागेले एम हें करूं जाता म्हणून हें इतलो संदेश दिवे आणि आता तुम्ही आज तुमकां साधारण 75 इयर्स तर त्या लेकान तुम्ही फिटनेस अशें उरो तुमगेलें आरोग्य पण तांचे खातीर तुम्ही कसं लायक विशेष करता आरोग्या बद्दल फिट जावंका म्हण कसलें ना हांव म्हणके हित आहारू आनी मित आहारू आनी नियमीत जावंका म्हणजे अशें जालें मी ती केल्या पुणी बरें लागीं म्हण खाता बसचें ना आनी केल्या पुणी त्या नजा ह्या नजा म्हणून आमकां सनपण धरून घरान तूं पयले काला जॉयंट फॅमिली जाली मी ती सगळं नमर रांदता यो खावंका ती घार केलेले म्हळ्यार एक हें आसतालें ते हाक बरें हाक ताक बरें कारा ते हाक बरें ते हाक बरें म्हणून कडू आशिल्लें ताका आमी थोडे पुणी खावन अभ्यास आशिल्ली मी ती आमगेले खरें म्हळ्यार आमगेले म्हापशी लोकांगेले आमगेले बॅलन्स्ड फूड आसना तें बरें आरोग्याक आशिल्लें आमी तें आतां हगूर चेंज जावन आत्ता नमुन्यान खावन मी ती चिकेचे आरोग्यान तूं चड उणो जाता ते सिजनाक खंयची भाजी मेळटा खंयचे फळ मेळटा तेची खावचे देखून ना ते उठून मेळटा त्या वातावरणाक त्या हवा गुणाक शियांत अमूक कसलें रांदय आनी धगा दिवसांत अमूक कसलें रांदय ताका सेट करतानी आनी एक अभ्यास आशिल्लो आमगेल्या म्हालगड्यांक एक केल्यार पुणी वायखर रांदय आतां बटाटाचे वटाण्याचे केल्यार एरडे नळाचें सार केलें एक हिंग घालून हिंगा तंबळी केली म्हळ्यार ताका ताका मॅचिंग रांदयो थंयची म्हळ्यार आहारांतूच वखद तशें आसतालें जिरमिऱ्या कडी केले केले पुणी तशें न्हू पयले कालाच्यान ते फूड सिस्टम पळय बरें आशिल्लें ते आमी पालन घेवन आयिल्ली मी ताजे काही केले देवा दयेन कसले आरोग्यान केले चड उणो आता आमगेले हांगा थोडे तुमगे फोटोज आसाचे ते स्क्रीनार दाखयतले ते खंयच्या संदर्भार म्हणून तुम्ही आमकां सांग हें पयली 225 म्हळ्यार हे वर्स सप्टेंबर 6 तारीखे दिवसू आमगेले चित्रापूर गुरु परंपरा चरित्रेचे कोंकणी अनुवाद केलेले रिलीज जायना फुडें सोम्या लागताना आशिर्वाद घेवन हांव मंत्राक्षर घेताना हे फोटो काडले
आणि हांवें चित्रापूर गुरु परंपरा चरित्र हातान बरयल्या. म्हाका कंप्युटराचे कसले ज्ञान नातील मीती हाताने बरयला हांवें. आणि देवनागरी लिपीन बरयले. आणि देवनागरी लिपीन बरयलेले अर्थ जायना तिला म्हणून कोंकणीची कन्नड लिपीनय बरयल्लें आसा. ताजे फोटो हे मगले 2000 तू हांवें रिलीज केल्लें कॅसेटाचेर कोंकणी भजनाचे कॅसेट. ते कोंकणी भजन बरयलें आतां ते 2000 तू म्हाका 50 वर्स मात केल्लें ते. हे म्हाका ते गुरु परंपरा चरित्राचे रिलीज विमोचन दिवस तुगेलो अनुभव सांग म्हणून सांगिल तर हांव ते सांगता आसतना काडलेले फोटो. हे बसवेश्वर कोंकणी वचन कोंकणीन तू अनुवाद केलेले 2014 रिलीज केला तावळ फोटो. ते म्हाका दिसता बसवेश्वर वचन आज विश्व कोंकणीन तो पाय दवरले भितर तुम्ही म्हळे हांव एक पटे आयल्या म्हणून हे हाजे थंय पुरा म्हाका लागतले आनी पुरा ती बुक दिली हांव गुत्ताच्यांक सुमार जाणांक दिली. मागीर सुमार वरलेली बुक हांव हांगा तावळी बसती वामन शणै म्हणून माम आशिल्लो ताका विचारलें हांव जाय दो तुमी दियात हांगा लायब्ररींत आमी दवरता ती कोणाक पुणी वाचच्या जाता. आणि त्या उत्तेजन येवन दुसरी खंयची असली बुक कोंकणींत अनुवाद करूं जाता म्हणून तांणी सांगिल्ली मी ती हांव आयिली. येवन हांगा ती बुक दिवन वच गेली. म्हाका हांवें बिल्डींग पळयली की उगडास जाला रे हांव हांगा आयली म्हणून तशी. तर तुमगेल हे अनुभव ऐकले विचार ऐकले मस्तीतले तुमगेलांत शिकचे तशे आसा. आणि मुखार अशी तुमगेल हाता सनानीतले साहित्य बरोवन जावो अशी सदिच्छा व्यक्त करून आज आम्ही हांगा तुमगेल धन्यवाद सांगताची. आणि इतले वेळ कार्यक्रम पळयले बद्दल आमगेले वीक्षकांक बी अनेक धन्यवाद. ह्या कार्यक्रमाक म्हाका आपोवन मगल तुम्ही संदर्शन केलेल्याक हांव सगळ्यांक धन्यवाद दिता आणि नमस्कार करता.